भक्तीन उर्बेन तुका नवरता सुमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विची देण्यांक सोम्या कितें पाटी आमी दीव मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पसवाय राखलाय सयेन तुज्या काळजान मनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेसूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावडता सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या विची देण्या सोम्या कितें पाटे आमी दीव सोमेस्त आमी एक घडी भर बसया मोगाल भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्त म्हणून मागता सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा मोगाचेनो आयच्या दिसा हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसा मनदी बाप रिचर्ड डिसोजा हाचे पयलें पदराप हांगासर आयिल्लो आसा प्रस्तुत सुरत गलपिरगजेन वस्ते याजक जावन फाटल्या वर्सांनी पदरापान अपूर्बायची सेवा ते दिवन आसात गांवांत ते बेळ्ळूर पिरगजीचे याजकी दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत सहायक विगार जावन प्रत्येक जावन बिदर मिसांव ठाण्यांत जैतो वावर केल्लो आनी ताच्या उपरांत आमच्या मंगळूर DSCच्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर बज्जोडी थंयसर 12 वर्सांची सेवा दिल्या उपरांत आतां प्रस्तुत सुरत गलपिरगजेन वस्ती करना आसात आनी मुखार परवा मेच्या 27 तारखेर तावन जलंत बेट्टो विटला थंयसर लागीं जलंत बेट्टो बिरगज आसा त्या बिरगजीचे विगार जावन ते वर्ग जातले पदरापा कडेन विसारलेल्या वेळार आज कुशेन ओपन पदराप हांगासर आसा भोव हुशार पदराप जैतो वावर पदराप DSCच्यान तर तशेंच पिरगजेन सुरत घाल पिरगजेन मस्त जाणां म्हणटात ह्या दिसांनी पदराप येता म्हणटाना बेजार जाता पदरापान आमची पिरगज जायती जिवाळ केल्या म्हणून मस्त वावर केल्लो आसा पिरगजेंत आनी आज पदराप हांगासर आसा आयचे भक्तीपण चलोवन व्हरून आमचे खातीर मागतले मागोवंक आमकां प्रेरण दितले त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान पदरापाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा मोगाचेनो आयच्या दिसा तशेंच आनी एक पदराप आमच्या संगात आसा मनदी बाप जस्टीन आमच्या ते फिरगजीचे कापुजीन मेळांत मुंबई त्या प्रोविन्साचे ते रजेर आसात पदरापाकी हांव तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन स्वागत म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या परी आसात अर्गान जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता स्टॅनी रेगो आत्तूरू फ्रांसीस ग्रेटलोबो मँगलोर विक्टर एन्सिला मिनेजस आनी कुटा मूडबेळ्ळे लविना पिंटो बॉन्देल जॉनस डिसोजा मुंबई अलिशा पिंटो निड्डोडी जॉयल रेगो कॅलिफोर्निया बेनेडिक्ट लिली फर्नांडीस किरेम अविल कोरिया किन्निगोळी प्रीत जॉयस पायस शिरवा अशोक अरोन मिस्कीत आनी कुटाम किन्निगोळी पास्कल रोड्रिगस आनी कुटाम मुडिगेरे मर्लिन मेलरॉन डिसोजा मुंबई फर्मिन अल्मेडा मोडबिद्रे जुली मेस्करेनस मुंबई डिहरॉन रिम्सन डिसोजा सुरतगल जॉयन रिनिशा पलाडका प्रत्येक तेसां बसून मीस भेटयता प्रीत जॉयस पायस शिरवा सरिता डिसोजा कारकळ विल्सन डिसोजा कारकळा नेल्सन फर्नांडीस आनी कुटाम सुरतगल प्रवीण जेनेव्यू फर्नांडीस मिलाग्रेस मीरा फर्नांडीस पवित्र कालजवडो विवीन आनी हिल्डा मेंडोन्सा तांकां एक बरें काम मेळचें खातीर ह्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मिसाचें बलिदान भेटयता तशेंच रॉस्क्लीन डिसिल्वा ताका एक दुबायंत एकावंटंट काम मेळचें खातीर विशेश त्या सवां खातीर मीस भेटयता कुटुंबान देवदीन जाल्यार आत्म्या पासून मीस भेटयता ऑजवल्ड जेसिंता कोरेया जेपो देवदीन जोसेफ आयरीन आनी रिचर्ड डिसोजा आत्म्या पासून मीस भेटयता लिनेट पिरेरा पवित्र कालजवाडो देवदीन मनोजच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता नलिनी केंचनागेरे ह्या सर्व त्या सावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आमची त्या सावा मागणी सोमियाच्या पांयां तळा समर्पण करया आज ह्या पवित्र तळार आमी सर्व दादल्यां खातीर मागता हांगासर आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या दादल्यां खातीर विशेश तरेन आमी मागतले तांकां देवान दिल्लें मिसांव जारी करूंक करपा एक बरें
कुटुंबान वाडो करपा सोमी लाबो दी म्हणून आमी आमच्या कुटुंबांतल्या दादल्यां खातीर विशेश तरान ह्या बलिदाना वेळी उबे रावया. सर आमी उबे रावन हे मिसेच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्तई मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो हे दुरुस्त मिसावाची सेसमा आणि आयच्या दिसाची प्रामुख्यता पाद्रापाने दुरुस्त सांगला. आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक येता आसतना हे मिसाचें बलिदान आमचें करून घेवया. म्हणजे ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी आमी भाग घेवंक प्रयत्न करया. कित्याक ह्या सगळ्या मिसाच्या बलिदानाचो आनी आराधनाचो एक प्रमुख विशय आसा. तो विशय जावन आसा समाधान. आमी हर एकलोय समाधानाक आशेता. खरें समाधान मेळना म्हणटा पण खरें समाधान हरी एका एवकरिस्ताच्या बलिदानांत आमकां मेळटा. बाबार्थान भेटयलेलें हरी एक एवकरिस्तेचें बलिदान सांजूच्या देवाच्या मसतीन आमकां समाधान दिवंक शकता. कित्याक जेजू ह्या संवसारी समाधान हाडून आयलो आनी जो कोण जेजूचेर बाबार्थ दवरता ताका हरी एकल्याकी समाधान मेळटा आनी ती समाधानाची हाथेरां जावंक पावतात. तर ह्या मिसाच्या बलिदान भाग घेता आसतना सर आमचे इतर इरादे आमच्या मतीन दवरया. आमच्या कुटुंबांतल्या हरी एका दादल्याचो उगडास करया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर सैन्यदळाच्या दादल्यांचो उगडास करया. सर कुटुंबांतले दादले कश्ट जातात, पिडेंत आसात आनी तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा जाल्यार जर तुमचे दादले परगांवांत आसा जाल्यार सगळ्यांचो उगडास करया. हे मिसाच्या बलिदाना वेळार तांचे खातीर विशेश रितीन आमी मागया. मिसाचें बलिदान पबते बरें पेटोवच्याक आमच्या दोळ्या आमी दांपया. आमची पातकां, आमची उणेपणां आमच्या मोती घडया. आमच्या अंतस्करणाची झडती करया. आमी सर पातकी म्हूण वळखून सक्कट सांगता म्हणया. हांव पातकी सबदला देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सांगता मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. एक गडबड मौनपणी सर आमची मागणी, आमची इरादे, आमच्या मोती काडया. आमच्या कुटुंबांतल्या सर दादल्यां खातीर विशेश रितीन मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दन सांजूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घे म्हणून ताका वळखूंक फावो कर. नशाक्य प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वसूं ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्म
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनियतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक ओडलो. लोकांन पावलाक पात्रायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो. पूण शिस ताचे भोंवतणी एकठांय जाताच तो उठलो आनी परत्यान शहरान प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियक आनी शेकी पिसिदियेच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता भवार्थान तीर रावोंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राजांत प्रवेश आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराचे अशें म्हूण तांणी तांकां बूद सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. पेर्गेन देवाचे उतार परगट करून जाताच ते अत्तालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्लें हांगा पावतच सभेच्या सर संद्यांक तांणी जोमो केलें आनी आपणा मार्फत कितें सगळें देवान केलें ते आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक कशें ताणें भवार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरूंक सांगलें. थंय शिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतार हें देवाचें वडोपकार. तुझे भक्त सर्वेश्वरा, तुझे रासवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातेले. तुझे भक्त तुका दिन वाजतेले. तुझे राजवडकायेची महिमा वाकणतेले आनी तुझी वटकृत्या ते नावाडतेले. तुझी भक्त सर्वेश्वरा, तुझे रासवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. अशे समीस मनशान तुझी वर्ती करतुवा आनी तुझे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा कळीत जातेली. तुझे राज्य के दिन नहीं आळवोंचे. तुझी राजवडकी संततीच्या संततीक बाळतेली. तुझी भक्त सर्वेश्वरा, तुझे रास
राजवडकायेची प्रतिश महिमा पासतले तुझी भक्त सर्वेश्वरा तुझे राजवडकायेची प्रतिश महिमा पासतले Alleluia, 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 Alleluia. Kristan कष्टमरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन सांग आनी अशें आपले महिमेन भितर सरोंक हे सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भिवचें नाका. हांव वेता आनी तुमचे सशी फाटी येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीक चड वेळ हांव तुमचे संगी उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें परमयल्ल्या प्रमाणेच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचें न्हय. देवाचें उतर ये वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततें म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हाका एक ल्हान गरज आसा. आय हॅव ए नीड. तुमी ती खंय मेळटा म्हूण सांगाचें म्हाका. थंय वचून हांव आनी येता. सांगीत गे. अरे रेडी सांगीत. थोड्यांक इल्ले डावट काल विसरता कोणा पाद्रा म्हणून. ओके, म्हाका एक गरज आसा. तुमी ते खंय मेळटा म्हूण सांगाचें, हांव वचून हाडटा. तुमी कांय गरजे म्हणना, तुमी डायरेक्शन दिल्यार पुरो. या म्हाका लोकेशन धाडल्यारय पुरो. तें लोकेशन फॉलो करना हांव ते सर येता. करयत गे. खंय मेळटा म्हूण सांगीत गे. सक्कडी पळयता दोळे वाटून पाद्र्या खाल्या बाबा एकच बडी. सिंपल. म्हाका जाय इतलेंत. समाधान खंय मेळटा म्हूण सांगा. बंडल ते बरोबर. समाधान खंय मेळटा, खंयच्या आंगडी मेळटा, खंयच्या बाजारांत मेळटा, खंयच्या गांवांत मेळटा, खंयसर मेळटा. काही लोकेशन काय ना आसल्यार हांव फॉलो करून येता. हांव येता बाद आणिल्लो सक्कर फॉलो करून येता. खंय ना सक्कर आनी म्हणचें कितें चडाव जावन पोरिकली रेत्री गेल्ली मेळ्ळी म्हाका. डिवायना गेले जाल्यार ह्या वर्सा लास्ट यूथ रिट्रीटाक गेल्लो. हांव विचारलें, वाय डीड यू कम टू दीस प्लेस टू डिवायन. ताका ती म्हणाली, म्हाका समाधान ना बाद. देखून समाधान सोदूंक आयला.
कुडीलांत मस्तना थंय हांगा आराधना घेतात, रेतिरे घेतात, सुमार जाग्यांनी येतात. तांचे लागीं आमी सवाल विचारलें आसा, कित्याक तूं रेतिरे घेताय? कित्याक म्हळ्यार समाधान ना, समाधान ना. एक व्यक्ती म्हज्या वळखीचो एकलो व्यक्ती आसा, ताणें आपल्या रिटायरमेंट एजीर रिटायरमेंट जावन रिटायरमेंटचे बेनिफिट्स ಒಟ್ಟು घालून एक सोबीत घर बांदलें, मजबूत घर, 3 स्टोरीड बिल्डींग, हार्ट ऑफ द सिटी बांदलें. दोगां भुरगीं ताका बांदून जावन 1 वर्स जावना, 1 वर्स जावना आदल्या बड्यावांच्या घरा गेल्लो. ताची आशा आसली व्हडलें एक मजबूत घर बांदूं जाय आनी त्या घरांत जी रिटायरमेंट जावन बरें गंची जाय म्हणून. घर सगळें जालें, घर व्हंकल जालें, सगळें जालें. ताका आसलीं 2 जाणां भुरगीं. हीं 2 जाणां भुरगीं बापायक उलटा रावले. कोरडांनी म्हणलें बरे पयशे घालून करतलीं, एज्युकेशन दिलें, एज्युकेशन बी फार्मा, डी फार्मा आनी कितें मुखार PhD करताय जाल्यार फार्मसींत कर म्हूण सांगलें. दुवेक पुताक MBA केलें, इंजिनियरींग केलें आनी मुखार शिकूंक येता जाल्यार शिक म्हणून सांगलें. घर बांदलें आनी तो व्यक्ती म्हज्या लागीं म्हणलें म्हणलो, फादर म्हाका समाधान ना, समाधान ना. हांगासर मस्सन व्यक्ती आसात, उक्त्यान सांगची नात, पूण हर एकल्याच्या काळजांत हर एक पटी आसता, कितें आसल्यारय आमच्या मोतीक समाधान म्हणलें ना. घरा समाधान ना, कुटुंबांत ना, काजारी बेसान ना, आस्पदीक आसल्यारय समाधान दिसना. आज आसा फाल्यां चलता, इल्लो वेळ समाधान आसा म्हूण बगता, समाधान ना म्हूण बगता. हें कित्याक अशें? कित्याक अशें म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी समजूंक आसा 2 रितीचें समाधान आसा. खंयचें म्हण सांगेत की there are 2 kinds of peace. खंयचें म्हण सांगेत की हरी एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सांगता आयच्या वांजलांत ती तुमी आयकलां. 2 रितीचें समाधान. पयलें समाधान जेजूय म्हणटा, इवन जीजस टेल्स 2 रितीचें समाधान आसा. खंयचें? एक मोजें जेजू म्हणटा मोजें समाधान हांव तुमकां दितां. माय पीस आय विल गिव यू. फर्स्ट. दुसरें जेजू म्हणटा वांजेला आयकल्यार तुमी संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. सो संवसारी समाधान आनी जेजूचें समाधान 2 रितीचें समाधान आसा. जो कोण व्यक्ती संवसारी संगतींनी समाधान मेळटा म्हूण सोदता, सोदचें पाड न्ही, जेजूक सोडून सोदता, ताका ह्या संवसारी कितलें वर्ती दौलत आस्पदीक आसल्यारय समाधान दिवंक शकना. कित्याक जेजूक ताणें सोडला. आमी सगळीं तात्कालीक सुखाक समाधानेक फाटल्यान धांवतां काम, आस्पदीक पयशे, भांगार शिंगार आनी कितें संवसारी संगती. थोडे कडेन लोभ जावन येता, थोडे कडेन एडिक्ट जाता. कशें थोडे कडेन आमी मोबायलाक एडिक्ट जाता, तशें ताका एडिक्ट जावन येता संवसारी संगतींक. आजकाल मोबायल म्हळ्यार हर एकल्याक जिवावर न्ही सडकें. मरोंक जाल्यार रेडी आसात, मोबायल सोडूंक रेडी नात. देखून कितलें नांव बापाय न्ही त्या भुरग्याचें मोबायल काडून भितर दवरल्याक कितल्यागी भुरग्यांनी सुइसायड केल्लीं घडीत आमच्या भितर आसात. कित्याक जिवाच्या की वर्तें जालां तांचें मोबायल तांकां कळीत ना जिवनांतल्यान मोबायल कोणी यूज करचें. असली परिस्थिती. संवसारी कुशालाया फाटल्यान वचून तें समाधान दिता. आस्पदीक भांगार शिंगार, पार्ट्यो, ड्रिंक्स आनी कितें डान्स तें आमी चिंतूं आमकां समाधान दिता म्हणून. जेजू म्हणटा, जेजू स्वस्थ सांगता, संवसार हांवें दिवचें समाधान तुमकां दिवंक शकना. इफ यू गो ऑन आफ्टर इट देन यू बी फूल्ड थरली. येदो म्हणसर खंयच्या व्यक्तीक भांगारांत न्हिदल्यार, भांगाराची पेट करून भांगारांत बुरल्यार समाधान आसा म्हूण सांगलें आसा. ताका कोण म्हाका उखलून व्हरता कोण ना.
कोण म्हाका भांगाराचे पेट पुरल्यार दुसरे दिसा उस्तून जाल्यार व्हरून येतीच तसली परिस्थिती. जेजू मात्र आमकां खरें समाधान दिवंक शकता. देखून एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी म्हणटा केदोळ आमी संगीत की एका मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या जग म्हणटा आमचे बाबा म्हणून मागणें म्हणून जाल्या उपरांत ह्या जग कितें म्हणटा कितली मिस आयकल्यात आमी हय गे समे जेजू क्रिस्तांव दर नुतांक म्हळें म्हजी शांती तुमकां दिता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमी काले शांती दिल्ले मात्र मागीर ते मागणी आयकोना म्हजी शांती तुमकां दिता. जेजू म्हणटा आपणाचीच शांती तुमकां दिता. दृश्टांत जेजू जिवान जाताना शिसांग म्हणलें उतर समाधान तुमकां. कितले बरी म्हणा शिसांग म्हणला समाधान तुमकां. मागीर आज जेजू म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमचे थंय दवरून येता. जेजू सक्कडी सोडून गेलो समाधान एक आमकां सोडून गेलो. जेजू म्हणटा उतरां म्हळ्या सक्कडी मेलो पुनर्जीवन जालो सगळें जालें हो संवसार सांडून येता आसतना जेजू म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमकां दवरून येता. आमी घालें दवरण्याचें आमच्या भुरग्यांक आस्वदीक भांगार शिंगार पयशे आनी कितें दवरण्याचें आनी केला तेंचे आमी आमच्या पळय आमची भुरगीं आमकां पळयतात म्हणून ती भुरग्यांची अवस्था पळयल्यार ती पयलीं दोळो दवरतात. मम्मीच्या गळ्यांत कितले भांगार आसा बँकान कितले पयशे आसात कोल्यो गाडयो आसात आस्वदीक आसा म्हूण चिंतात पयलें पळयतात. आमी दवरण्याचें तें पूण आज आमी दवरून वचूंक जाय जेजूचें शांत समाधान. जेजूचें समाधान म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत हांव दवरून गेलो जाल्यार तें समाधान पावता. देखून जेजू म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमकां दवरून येता सोडून येता. त्या देखून आमी जेजूचें समाधान आमी सोदूंक जाय. संवसारी संगतींत समाधान मेळटा ना म्हणना तात्कालीक समाधान. त्या तात्कालीक समाधाना सांगता एक टेम्पटेशन आसा खंयचें कोणाय ग्रेस्त मनशा लागीं सारा ते व्हडले ग्रेस्त हांव मस्तून ग्रेस्त मनीस पळयले आसात कोरडपती पळयल्ले आसात. तांणी म्हणटा तोंडान थोडें उतरां आयकल्लीं आसात समाधान ना फादर समाधान ना. समाधानाच्या कित्या ना म्हळ्यार संवसारी संगतींत एक टेम्पटेशन आसा. हे टेम्पटेशन आसा खंयचें म्हणत गे हांव सुद्दां देव जावचें म्हजे लागीं सक्कड आसा न्ही देव घाल्या म्हाका म्हजे लागीं सक्कडी आसा म्हाका देव घाल्याक देव गरज ना. आय एम गॉड आय एम एवरीथींग आय हॅव एवरीथींग म्हूण हांव चिंता आनी टेम्पटेशन घालें जेजूक सोडून सोडचें. थंय जेजूकी सोडून सोडटा हांगा संवसारी सोडून सोडटा. तो व्हड दोनी कडेन धरनासतना उडलेल्या मांकडा बरी आमची परिस्थिती जाता. एक मांकोडू ह्या हांगातावन हांगा उडोवचें जाल्यार ताणें कांय करचें हांगा सो पांटो सोडीचें आनी हांगा ताणें धरीचें. हांगा सोडला हांगा धरिना जाल्यार सीद सकला आमची परिस्थिती अशी आतां. जेजूक आमी सोडून सोडटा संवसारी संगतींक लब्ध जाता. संवसारी संगती सोडूंक नाकात जेजूक धरूंक नाका. जेजूक धरून घेतना हे उपाय जातात म्हणून आमी मोदेगाद वचून गुंडेक पडटा. असल्या परिस्थिती आमी सक्कड ह्या मस्तनांची जीवन आसा. देखून आमी सोदूं जाय पळय जेजूचें खरें समाधान. जेजूचें समाधान आमकां मेळ्ळ्यार सक्कडी आस्त बदकाक अर्थ मेळटा. देर कम्स द मिनींग टू आवर वेल्थ आवर गोल्ड ऑल द टॅलंट्स. जेजूक आमी पयलें सोदिल्ल्या वेळार देखून जेजूक आमी जिविताचें केंद्र करून घेवंक जाय. हांगा एक प्रॉब्लेम आसा 3 प्रॉब्लेम येतात. फर्स्ट प्रॉब्लेम कस्ट येताना तुका समाधान मेळटा गे. आमी सगळ्यांनी म्हणचें घालें मांडोलो जालो मस्तानी कस्ट येताना समाधान आसा गे. कश्टान समाधान आसा गे. पिडेन समाधान आसा गे ना. आमी चिंतचें घालें आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमकां समाधान मेळना म्हूण चिंतचें. एक ब्लॉक तें कस्ट येताना आमी चिंतता आमकां समाधान मेळना. कश्टांत ती समाधान मेळिल्लो व्यक्ती आसा कोण जेजू. कुरीस कश्ट दगदनी सगळी सोसून ताणें आमकां समाधान दिलें समाधान दवरून गेलो. तशें म्हळ्यार कश्टान समाधान ना म्हण अर्थ न्ही कश्टान आमी जेजूक सोडून सोडला म्हण अर्थ. जेजूक धरल्यार कश्टांत ती समाधान आसा. एक सांगणी आसा इंग्लिशान वेन गॉड क्लोजस
द डोर ही ओपन्स द विंडो. तो एक दार बंद करतना तो एक विंडो ओपन करता गे. म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलें आसा, देवान म्हज्या जिवितांत दार बंद करतना ताणें गेट ओपन केल्ली आसा. म्हज्या जिवितांत मस्त बरें पळयलां. केन्ना आमी देवाचेर आमच्या कश्टांत भावार्थ दवरता तवळ कश्टांत आमकां समाधान मेळटा. सेकंड, दूख, बेजाराय, खंत. खंतीन समाधान आसा की आमी सदांच म्हणचें गेले खंतीन समाधान ना, दुखान समाधान ना, देखून आमी रेती घेचें, देखून आमी मागण्या घेचें, देखून आमी मागण्या घेचें. खंती दुखीन ती समाधान आसा. देखून जेजू कितें म्हणटा हेच्या वांजलान जेजू म्हणटा थंयसर स्पश्ट उतरां आसात. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी खंत काडची सोडा, तुमी खंत काडची सोडा, कळवळचें नाका, बेजार जावचें नाका. खंत करून कांय जावंक ना, कांय आमी वयर पंदा करूंक ना. पळया ते सुकणी अंतराळा वयली ती ओपिनांत ती लुवणांत तांकां जरी देव पसता तर आमकां बसचो ना गे. खंत काण आमचें हांव कित्याक पाड करचें. सगळी तुजी खंत बेजाराय कास्ट युअर बर्डन अनटू जीसस एंड ही केअर्स फॉर यू. कास्ट युअर बर्डन अनटू जीसस. सगळी तुजी जडाय जेजूचेर घाल. जेजू सगळी जडाय आपणाचेर वयता. देखून जेजू म्हणली उतरां आसात, हे तुमी कश्ट तेल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुमकां विश्व दितलो. जेजून भांडल म्हणलें न्ही, भांडल म्हणलें न्ही. देर इज तांतू अर्थ आसा, सत आसा. तुज्या कश्टांत जेजूचेर बावर दवर. कास्ट युअर बर्डन अनटू जीसस. तवळ तुका शांत समाधान मेळटा. दुसरें, दूख, खंत, बेजाराय ती शांत समाधान आसा. जेजून दूख सोंसलें. गेत्सेमनी म्हळ्यार रगत गमेलो आनी माणे जिवान जालो आनी समाधान आमकां दवरून गेलो, सोडून गेलो. तिसरें एक व्हडलें प्रॉब्लेम आसा, भें, फियर, भें. आज पवित्र पुस्तकांत उतर आसा सुमार 300 वेळ रिपीट जालां, डू नॉट फियर, भिये नाका. आमच्या जिवितांत हांगा आसल्या सगळ्यांक भें आसा. भेनांतलो कोणी ना हांगा, सगळ्यांक भें आसा. थोड्यांक गेले चड भें, थोड्यांक गेले उणें भें, कांय नाजाल्यार जिवाचें भें म्हणी सगळ्यांक आसा. आतां तेंय दिसना थोड्यांक मस्त जाणां भें आसा. भियेवचें नाका, भियेवचें नाका. जेजू म्हजे सांगाता आसल्यार कित्याक हांवें भियेसय. देखून देवाचें उतर म्हणटा, तुमी आयकलां जाल्यार नेक्स्ट वर्स म्हणटा, तुमी भियेवचेंय नाका. डू नॉट फियर, भियेवचें नाका. म्हज्या भियांत जेजू म्हजे सांगाता आसा म्हूण जाल्यार हांवें कित्याक भियेवचें. जावं दी काळोखा, जावं दी सैतानाच्या पदवे, खंयच्याय म्हज्या वयर अधिकार चलोवंक जायना. वेन आय हॅव जीजस वीथ मी, जेजू म्हजे सांगाता आसतना हांवें भियेवची गरज ना. त्या देखून आमचें सगळें भें ताका समर्पिल्ल्या वेळार आमच्या भियांत ती आमकां समाधान मेळटा. त्या देखून कश्ट, दूख आनी भें हें आमच्या समाधानाक एक ब्लॉक्स जाल्ले बरें जाताना तुजी सगळीं पातयेंनी जेजूचेर दवर. तुजो विश्वास जेजूचेर दवर, तर तुका खरें समाधान भोगूंक साथ जातलें. सांज जुता देव अशें जिवितांत ती आमी पळयलें जाल्यार तो ताणें कस पूड केलें हे मार्तीरपणाचें. आनी ताणें सगळें भें कितें आसलें तें सोम्याच्या नांवान ताणें बूड केलें. आपणाची दूख खंत बेजाराय मेळ्ळी, सोम्या खातीर तो मेलो. आज आमकां सगळ्यांक एक समाधानाचे हातेर जावन आज इतल्या जाणांक हांगासर ह्या तळाक हाडलां. जाल्यार हाच्या पयलीं ह्या तळाक हांव आयिल्लो आसा, मस्त जाण हांगासर बरीं जाल्लीं आसात. आनी हांगासर हें तळ भोव पवित्र तळ, सगळीं वायट शक्त्यांचेर जैत वचचें एक तळ जावन आसा. सांडली प्रेतान सुरकन हरी एक मी पळयलें जाल्यार ह्या तळाक, त्या तळांत सबाजाचें जिवीत बदललां. ह्या तळांत सबाजान मागलेलें मेळ्ळां जाल्यार सांजूता देवान ताच्या जिवितांत समाधानाचें हातेर जावन केल्लें व्हडलें अजाप हांगासर जाता. देखून ह्या मिसाचें बलिदान भाग घेता आसतना सगळे आमचे कश्ट, दूख, खंत, बेजाराय आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्या दादल्या मनशांक आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक सोम्याक समर्पण दिवया. हाचें समाधान भोगूंक आमी प्रयत्न करया. तो जेजू म्हणटलो, म्हजें समाधान हांव तुका दवरून येता, तें समाधान आमी आपणावंक जाय. कणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा, स्वीकार कर तूं दयेन येरसणारा. कणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा, स्वीकार कर तूं दयेन येरसणारा. सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचणारा, भेटयता तुका हो उंडो गोवांचो.
मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो काणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तूं दयेन येरसणारा काणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तूं दयेन येरसणारा. म्हज्या भोवमणो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सबत्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत हे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा भगवंत दूत सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. ती सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक खळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आस. तुमच्या सवे आस. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सरकाळ्यान सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रकायेची कुणान जावन ह्या संवसार सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ते दंदूच्या बुन्यादीचेर तिराणी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां दुतां भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सर आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय 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 जय. सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. जय 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 जय. सगळी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र. तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण ससूकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त खेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जबान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेरूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो गुंडो आनी सडबणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडणक सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीरेचे तुजे विसल तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लियो सौदा आमचो बाप, पीटर पाऊल आमचो गवळी बाप आनी सगळ्या याजकी वर्गात तुका प्रितीमोगान वडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदोरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मुरये देवाचे माये सांगता. बगेवन जुजय तिचो पती, बगेवन दमदता सांजूदता देव आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता. त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. खरें समाधान जेजू आमकां दिवंक शकता. तें समाधान आमी आशेवया आनी जेजूसाच्या उतरांनी ह्या विशेश दिना खातीर बापा लागीं सक्कड सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बदस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बागण आमच्या सुडबंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्र एकतल्यांक आमकां चवदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखांतांतलें वाटय. कित्याक रसवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां म्हजी शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती पातोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती.
ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व आपयल्यांत सुभागी सम्याक तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका आफवना पूण देवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. ये जेसू म्हजे थंय राव जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेसू म्हजे थंय राव जेसू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव तानिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. हांव तानिल्लो हांव भुकेलो मोगान तुज्या आतां दादोशी जालो. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा भागिवान जुता देवाच्या जैत्यवंत मरणा पासत ह्या नोवेण्याच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं ज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर ताचे भशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत सेवेंत आमकां तीर करून दवर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समीस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजूदुता देवा समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां हरी एकल्याकी हांव मोगाचो येवकार मागता. हरी एका मंगळारा हांगासर सकाळीं 7:45 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 साक्रामेंताचें आराधन. तेजे उपरांत 10 वरां तावन कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 आराधन आनी भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलान तुमकां मेळटात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन तसो फायदो तुमी सोडयेत. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची. कावन्सिलींग तशेंच तुमच्या इतर समस्यांक तुमकां मार्गदर्शन वा तुमकां आमचे कडेन उलोवंक जाय जाल्यार हप्ते मदें केदाळाय तुमी फोन करून आयल्यार बरें. अपॉयंटमेंट काडून त्या आमी तुमकां मेळटले. हांव तुमकां वेळ दिवंक आमी सकतले. हांव पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेकार जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. आज हांगासर मिनी वॉलांत केंब्रल आरोग्य केंद्राची नर्स हांगासर आसात. कोणायकी ब्लड शुगर BP टेस्ट करूंक आसा जाल्यार मिसा उपरांत आराधन वेळार वा आराधन जाल्या उपरांत ती थंयसर आसतली. तसो फायदो तुमी जोडयेत. तशेंच म्हज्या दाव्याच्या आश्रयाच्या बिल्डिंगांत मूडबिद्रे आळुवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्सां थंयसर आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार तुमी तांकां थंयसर मागीर मेळचें आनी हें मेडिसीन तुमी घालून घेवचें. तशेंच एका मंगळारा हांगासर सकाळीं 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग आमी सुरवात केल्यांत. जिंकोन आमाल पिवन एक वळख जाल्यांत. ह्या पिडेंत सुडका तुमकां जायचें जाल्यार वा तुमच्या कुटुंबांनी कोणी आसा जाल्यार ह्या मिटिंगान सुखान आसतना येवंक आनी त्या मारिफात तसो फायदो तुमी जोडूंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. आज जेवणाक नांवां दिल्ल्यांची
स्पॉन्सर दिल्ल्याची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक म्हणा बाब रिचर्ड डिसोजांग सर्वांती वाडटलो तेदून तुमी मुखार येवन तांच्या हातांत हांव मानाची वात घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. जूड रेगो किरेम आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां त्या देखून ताचो आनी ताच्या कुटुंबादारांचो हांव उपकार भावता. देव बरें करूं म्हणटा. नांव नाका म्हूण एक दानी पवित्र काळजा वाडो आज रांदवई आमकां तांणी दान दिल्या तांचो उपकार भावता. देवदीन क्रिस्टीन डिसोजा तिच्या 83 वर्साच्या उगडासाक तिच्या नांवान ब्रिजी डिसोजा किन्निगोळी आयचे दिसाचे वॉर्न स्पॉन्सर केलां तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवची. नांव नाका म्हूण एक दानी तशेंच आलिशा पिंटो निड्डोडी कॅरलिन फर्नांडीस सुरतगल ऑजोळ जेसिंता कोरिया जेप्पो जॉनस डिसोजा मुंबय फिओरा तावरो कटील तांणी सर्वांनी मुखार येवचे मानाची वात घेवची. तुमचो हरी एकल्याचो उपकार भावता. काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांजूद उतात देव मारिपात देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. वाती वांटिल्ल्या बाप रिचर्ड तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां सगळ्यांनी दिमी घालचे ह्या नोवेनांत आमी भागीदार जावची. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमची पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बघीन जुता देव सरकाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेन आसून आमचे बसर विनंती करता. सांजूदता देवानी सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागया. सोमिया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडबा तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागरीचो आमी उगडास करता. बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देव बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी सोमेस्त म्हणी देवाक मानवातात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तू आता खरोच आमचे मध्ये आसाय म्हूण आमी सतमनता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवासो आनी पेल्यासो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागेवन जुदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी आत्रे तुज्या दैवीक खुशेपरमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातीने आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बघेवन जुदता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाण जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्त ज्याने मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरीती शारुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोवसन ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोणशेता पातेनीन आयलां. सर आमी बसया. ह्या घडी आमची सर्व ते सवां सांजूदता देव मारिपात सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून मागया मोगाचें न्हू. हांगासर सभा जणांनी त्या सवां दान दिल्लीं आसात. ही वाचून सांगतना जर तर तुमची त्या सवां आसात तुमी मागा नाजाल्यार तुमच्या खालसा मनांनी जे कितें त्या सवां घेवन ह्या पवित्र थळार आसात सक्कड ह्या घडये व्हडा पातयेनीन भावार्थान सांजूदता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून मागया. एकल्याक घरांत शांत समाधान रास करच्या पासून तेगांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर दोगांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर तेगांक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर एकल्याचें लिवर कॅन्सर गूण जावचे खातीर दोगांक घोव बायले मदले संबंद बरो आसचे खातीर एकल्याक बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर एकल्यान 2 कुटुंबां एक जावन आनी समाधानीन रावची कृपा मेळचे खातीर 12 जाणांक वायट सवय सोन बरी जिणी जियोंक कृपा मेळचे खातीर एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळचे पासत
तेगांक मतीक समाधान फावो जावचे खातीर सौगांक एग्जामान बरे मार्क्स घालून पास जावची कृपा मेळचे खातीर एकल्या भुरग्यान सुडाळ उलोवची कृपा मेळचे खातीर सौगांक रीण फारी करून कृपा मेळचे खातीर 6 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याचे पॅंक्रियासाचे समस्या गूण जावचे खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर सौगांक आमाल पिवन येता सुडका मेळचे खातीर दोगांक कामांत प्रमोशन आनी काम परमनंट जावची कृपा मेळचे खातीर एकल्या कामाच्या ताळ्यार मतीक समाधान आसूंक आनी स्ट्रेस उणें जावचें कृपा मेळचे खातीर सौगांक थायरॉयड पिणा गूण जावचे खातीर 6 जाणांक आतापायांची गांठी दूख गूण जावचे खातीर सौगांक क्रियाटीन नॉर्मल जावचे खातीर दोगांच्या किडनीचे समस्या संपूर्ण गूण जावचे खातीर तेगांक ऑपरेशन बऱ्यान जावची कृपा मेळचे खातीर तेगांचे जागो गरजागो बऱ्यान नांवार जावचे खातीर 18 जाणांक प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचे न्हू जॉयलीन बऱ्या तरान बालतेर जाल्ल्याक सांजूदता देवाक ते अर्घ दिता हेवीन डेसा बऱ्या सांबाळाचें काम ताका गल्पांत फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगला सारा सिक्वेरा 1 वर्साचें भुरगें ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला रोस्लिन डी सिल्वा दुबायंत एक अकाउंटंट काम बरें काम ताका मेळच्याक प्रत्येक जावन मागोवंक सांगला विवीन आनी हिल्डा माचादो मेंडोन्सा तांच्या बऱ्या भलायके खातीर प्रत्येक जावन तांकांय दुबायंत एक बरें काम फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगला एका कुटुंबा खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगला त्या कुटुंबांतल्या स्त्रियेक बऱ्या भलायकेक कुटुंबांतल्या पुताक CA एग्जाम बरें बरोवची कृपा आनी चलयेक पोटांतली दूख रावन बरी भलायकी विशेश तरान मेळचे खातीर मागोवंक सांगला एका आमच्या मालगड्या भयणी खातीर तिकाय बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया आमचो भाव अमित फर्नांडीस आमच्या पाद्रा बसचो बाप जस्टीन असो भावोजी ताच्या बऱ्या भलायके खातीर आस्पत्र्यांत आसा सुमयान ताका विशेष तरान आपोवच्या गूण करची सकत ताच्या कुडीन वालच्या बरी भलायकी ताका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला ह्या भावा खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू रोशन डायस स्टेशनरी आंगड घाल्या बऱ्यान सोलोवंक म्हूण ताणें मागोवंक सांगला ह्या भावा खातीर आमी मागया प्रीतम मस्करण्यास युकेंत बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला एक चली कामाक वचूंक मस्तो अडखळ येतात ताणें काम करचे कडेन ताच्या सांगात्यांनी ताचे कडेन बऱ्यान चलो आनी ताका आनी तिका काम करूंक बऱ्यान काम करची कृपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगला ह्या भयणी खातीर आमी मागया रेचल डिसोजाक दुबायंत बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला हाचे सांगत आज 22 जाणांनी सकाळीं 9 आयली एक भयण तिच्या किडनीत सिस्ट आसा ऑपरेशन करी जाय म्हळ्यार बायोप्सी धाडिचे म्हळ्यार ह्या भयणीक बरी भलायकी कितेंत कसलेंच ऊण तिच्या कुडीन आसतना संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर ह्या भयणी खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचे न्हू तशेंच हांगासर 22 जाणां गेल्या त्या हप्त्यांत आयल्यान काजा जाल्ली 9वी जोडी हांगासर आसात ह्या जोड्यां खातीर आमी मागया कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया गांवांत तशें परगांवांत आमची भावंडां आसात तांचो उडास काडी आमच्या कुटुंबादारां खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत अशी मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां तांचे खातीर आमी मागया आज आमी दादल्यां खातीर विशेश तरान ह्या पवित्र थळार मागता आमच्या कुटुंबांतल्या दादल्यां खातीर परत तांचो उडास करून तांचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू आमची 7 सवां मागणी सांजूद देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पातयेनीन सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करून मागया मोगाचे न्हू व्हडा पातयेनीन आमी मागया अर्दान तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू नमन तुका सुमयान जेजू स्तुति तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 मोगळा जेजू आज वडा पातीने सांजूद तात्या हमारे पास ही बावडांची मागणी तुझ्या पायांत समर्पण करता तुझी दया दाखय तुझे काकोल वाळे तुझी महिमा हांगसर या घडये पोरचोडून दिते या पवित्र थळार आज आपण अद्भुत घडून दिते या बावडांनी उभा आलेली मागणी तो मानून घे तुझी खुशी वयतर तांची जिवितांत जायते बरेपण खातीर प्रत्येक जण परगांवांत आसलेल्या बावडां कामा खातीर मागतात एक बरें काम तांकां भोगोग ताका हर एक ताका पड प्रत्येक जण आमच्या मध्ये आमचो भाऊ जूड आसा या जूडाक बरी भलायकी ताच्या दोळ्यांक बरी दिस्त मदी उंच वाड दी या भावाक विशेष तरान आपड ताका गुण कर भलायकी बरेपण दी
तुझी दैविक सगत कृपा त्याच्या पुढे या घडी विशेष तऱ्हेन वाढून दिवना मागता सगळं भावना तुझ्या पायांखाली समर्पित सोम्या bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus heal them anoint them Lord Jesus may your mighty healing take place may your mighty healing power flow Jesus touch them Lord Jesus bless them anoint them Lord Jesus anoint them hallelujah 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 Jesus Jesus touch them heal them Lord Jesus hallelujah 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 सकडा मी निघाल्या म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंदोळों पैसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तले पदवेन पळयतावले हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता अशा सांतल्या बरोवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका पेटयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें वडापातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या समिया जेजूचें नांव महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभच्या सकड बरेपणा खातीर एक घडी धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया सौका जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचें घराचें काम बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोग जाण आमाल पिवोवन सोडलां आनी त्या सुडका लाभल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक कॅनडांत बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकलो ADC एग्जाम पास जाल्ल्या पासो अर्गां दिता एकलो विघ्न आनवरांतली राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकलेचो बांतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर ती अर्गां दिता आनी 6 जाणांनी मागलो विशेष उपकार तांच्या जिवितांत तांकां लाभल्या खातीर अर्गां दितात आमच्या जिवितांत ह्या पवित्र थळार लाभलेल्या सकड बरेपणा खातीर आमच्या जिवितांत घडच्या त्या असर्या अद्भुतां खातीर धन्या देवाक अर्गां दिवया हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडा बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुज्या मुनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाई दी आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान तांकां फावो कर आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिली तुजी कुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टोच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा फावती जिणये सांगाती नासतना कश्टोच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सर्व दादल्यांक तुज्या पांयांतळ समर्पण करता हर एका दादल्याचे तुजी नदर घाल बोळ भलायकी तांकां दी आपणाची जबाबदारी बऱ्यान पाळोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुज्या जिवनपणा मारिपाक आख्या संवसारार शांती समाधान तुवें हाडलें सकड राष्ट्रांनी प्रत्येक जावन आमच्या भारत देशांत भारत आनी पाकिस्ताना मदें आनी आमच्या देशाच्या भितर सर्व राज्यांनी शांती समाधान राज जावं दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एका गोदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी मारता आमी पदसेवेची बाळका याद गोच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुते दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे गुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय
ये दाडे मोकळे दुलबी औंकारे मरिये बघेवंती देवाचे मामोत्सव विनाती का क्रिस्ताच्या फसवण्याक आमच्या खातीर पिडेस्त भोवंडा खातीर मागया आमकां कोणाय कितें पिडा आसा त्या जाग्यार हात दवरून या घडी आमी मागया ना जाल्यार आमचो उजवात उबारया आनी ह्या हाता मारिपात कोणाक पिडेस्तांक तुमी उबान सांजूदतात देवा मारिपात सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करून आशेतात तांचे खातीर हात उबान विशेष तरां ह्या घडये बरी भलायकी बरेपण तांकां लाभचे खातीर मागा मोगाचे न्हू त्रिएक देवाक आमी मान दिवया त्रिएक देवाची महिमा आमी परगट करना महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक जेजो क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जैम घेवचे तितलो लानवेक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गूण करूंक तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेन गुण जावन वेगीन सतानी भलायकी जोच्या क्रिस्त आमच्या सोमियावर वे सुमेच्या नावे आमचो आधार ताणे रचला स्वर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसूं प्रार्थुया दयाळ सुम्या बाबार्थांच्या बुजवंदरा तुजी मीत बी नतली दयाळाय आमी मागता पिडे शिरेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजोणी माणाभेद पयस करून एकामेका खाळजांतान बगसून जिवंक तांकां आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगात राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जी येता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे फांको तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागूं धुलो बायन तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां पावो करूं आमेन देवाचो एकलो स्पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बासवण्या प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगात आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं तुमची राखवण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवडान भरलें तो तुमचे थंय आसचे सर वायट भस्म उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन दिंबेर समीरविया पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता मुकलो वेळ आमी करशीत हांव जेजू आमचे मदें स्वागत करया
जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जिणयेचो एक सारो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जिणयेचो एक सारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसुदारा आराधन तुका हालेलुया 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 अर्गान तुका सम्यान जेसु स्तुति तुका सम्यान जेसु आराधन तुका सम्यान जेसु महिमा तुका सम्यान जेसु स्तुति तुका सम्यान सकट संगत आमचे समय जेसु ख्रिस्ताक आम्ही आराधन करिया ताका आम्ही अर्गां वगलाप दिवया काही समय घेवन करचे नाका काही समय दाक्षिण करचे नाका आमचे समय जेसु ख्रिस्ताक सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आमचे समय जेसु ख्रिस्ताक आराधन करिया हालेलुया 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 स्तोत्र येशुवे आराधना येशुवे महिमा येशुवे थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 अर्गान तुका सम्यान जेसु स्तुति तुका सम्यान जेसु हालेलुया जेसु हालेलुया 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 समय जेसु ख्रिस्त हमें बात करता हूं समय जेसु ख्रिस्त we firmly believe Lord Jesus Christ you are present in this most holy blessed sacrament हमें बात करता हूं समय हमें बात करता हूं समय बोरस अजर असाय या पोपो sacramenta जीवित चाव बुंडता आमच्या प्रार्थना असाय praise you Jesus hallelujah 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 आराधन तुका Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sarme bashya. आमची दिस्ट sacramentला जेजूचेर कन्सोवया. Let us gaze at Jesus. सर आमच्या इतर आलोचना पयस दवरया. भोव सोबीत वेळ देवान आमकां पावो केला. आमच्या काळजांत आयिल्लो जेजू ह्या पवित्र सक्रमेंतान खरोच सर आसा. Firmly believe that Jesus is present in this most holy, blessed sacrament. सोबीत बैल्यान वातावरण आसा. पावस आयला. थंड पडल्या भुंय आनी हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार अजापांच्या जाग्यार आमी हरी एकलोय आसा. ह्या आराधनांत भावार्थान सोम्याक आमी आराधन केलें जाल्यार ह्या पवित्र थळाक तुमच्या काळजांत कितें आशा अत्रे घेवन आयल्याच
ते सकड आशा आनी अत्रेक स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां अरी एकली की फावो करता. देरफोर बिलीव इन जीसस क्रायस्ट. जेजूचेर बावर दवर, पाती आनी बावर दवर. जेजू खरोच हांगासर हजर आसा. जिवीत सोबुंडो, म्हजो सोमी, म्हजो देव, म्हजो सोडवंदार, म्हजो पोसणार, म्हजो राखणदार. म्हज्या जिविताच्या हर एका मेटांनी म्हज्या सांगता समकोनसो. म्हज्या कश्टान दुखान पिडे शिडेन भलायकेंत म्हज्या सांगता रावसो. म्हज्या दुखान पुससो, म्हाका समाधान दिवचो. म्हजो सोडवंदार, म्हजो सोमी, म्हजो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा. फर्मली बिलीव दॅट जीसस इज प्रेझेंट. आनी तो बावार्थ असल्यार पुरो ह्या पवित्र तळाक आयिल्ल्या हर एका भावाक आनी भयणीक स्वामी जेजू ह्या आराधना वेळार आपडता आनी गुण करता. जस्ट हॅव फेथ इन जीसस. आनी सगळें साथ जाता देखून हो वेळ स्वामी सांगता करसूंक आमी प्रयत्न करया. तोच पवित्रत्मो आमच्या हर एकले ती मोतूर जोडाव. कितें हांगा आडखळ आसा जाल्यार, खंयची वायट सकत पदवी आसा जाल्यार तो पवित्रत्मो काडून दी. आनी हर एका हांगा आसल्या भावाक आनी भयणीक हें आराधन करच्याक तो पवित्रत्म्या फावो कर. तांचे मोतूर जोडाय, तांचें काळीस उगड. तांच्या काळजांत तुका बगूंक, तुजें समाधान बगूंक स्वामी जेजू क्रिस्ता तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन हांगा आसल्या हर एका भावाक आनी भयणीक आराधन करच्याक तूं फावो कर. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 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 सर आमच्या तोळे दंपियान आनी सम्यान केल्ले सर उपकार आमच्या मोती काडया. सबार उपकार आमच्या जिवितान केल्यात. पाद्र्यापणी उदळो नव्यान करतना मस्त संगती सांगल्यात. ह्या पोपय थळार आयिल्ल्यांक एकच एक उपकार दिनासतना सांत देवाच्या मजतीन कोणी पाटी गेल्लो ना. देखून जिवितान केल्ले सर उपकार मोती काडा. ल्हान आवड खंयचेय जावं हर एकी सम्यान केल्ले तुमच्या मोती काडा. तेसलोनिकांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5 वळ 18 म्हणटा जिविताच्या सर गडितांनी देवाक अर्गां दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जिविताच्या हर एका गडितान कितें तुज्या जिवितान घडलां सगळ्यां खातीर देवाक अर्गां दी. आनी प्रत्येक जाण कस आयल्या जाल्यार धगधनी बेजाराय बगल्यार तांतीय देवाक अर्गां दी. म्हणून देवाचें उतर म्हणटना सगळे देवान केल्ले उपकार आमच्या मोती काडया. आमच्या सुम्याक आमी अर्गां दिवया. तुमचे जबाब अर्गां आनी वगलाप तुका सम्या जेजू. अर्गां आनी वगलाप तुका सम्या जेजू. अर्गां आनी वगलाप तुका सम्या जेजू. हो आराधनाचो वेळ आमकां तुवें पावो केल्ले खातीर, बरें वातावरण आमकां तुवें दिल्ले खातीर, तापल्या भुंयक बरो पावस तुवें पावो केल्ले खातीर, ह्या पवित्र तळार समार जाणां गुण केल्ले खातीर, समाज जाणां बरी भलायकी दिल्ले खातीर, ह्या वेळार तुका आराधना करचें भाग आमकां पावो केल्ले खातीर, पवित्र तुज्या सक्तीन आमकां भरिल्ले खातीर, ह्या आराधना करून सबार व्यक्तींक तुवें पावो केल्ले खातीर, ह्या पुतळाक सबार ह्या सकाळांत तुवें पावो केल्ले खातीर, पदांनी लगांक आसतना तुवें धेने जावन दिल्ले खातीर, ह्या पवित्र तळांत हांव सबार जाणांक हांव सबार उपकार तुवें पावो केल्ले खातीर, आमचो गरो इस जावन आमच्या सांगता सम केल्ले खातीर, आमच्या कश्टान तुका आमची दुखां तुवें पुसले खातीर, आमच्या हर एका कामांत आमकां जैत तुवें पावो केल्ले खातीर, बरो क्रिस्ती पावर तुवें दिल्ले खातीर, सर आस्पदीक आमकां तुवें पावो केल्ले खातीर, सर देणी तुवें आमकां दिल्ले खातीर, बरी भुरगीपणां तुवें आमकां दिल्ले खातीर, ह्या भुरगींचेर सबार आशिर्वाद तुवें भरले खातीर, सबार दाणीक तुवें पावो केल्ले खातीर, आनी तुवें केल्या सर उपकारां खातीर सांगूंक गेल्यार मस्त आसा. वेळ पावना, दीस पावचे ना तितले उपकार आमकां केल्यात. देखून सर आमी बरवया त्याच त्रिएक देवाक, त्याच देवाक आमी आतां अर्गां वगलाप दिवया. त्याच अब्राहमा देवाक, त्याच इजाकाच्या देवाक, त्याच जाकोबाच्या देवाक आमी सगळीं उबे रावन ताळयो पेटोवन काळजांतावन तांणी केले स्वरूपकार आठोवन हे गीत आमी गावया आनी संतोषां त्याच समय आमी अर्गां दिवया. देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो. लेट्स प्रेज एंड थँक गॉड विथ दिस ब्युटिफुल हिम. आमी सगळे सांगता ताळयो पेटया. देव अब्राहमाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्राहमाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव
म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो सकतळे बेडिया संतोषा सोम्यागर गांधीविया सडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता पक्की मनशा सडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता पक्की मनशा स्तुती करुया सर्वेश्वराक वाकणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेश्वराक वाकणुया धन्या देवा देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो ताळे पिड्या आनी सम्यागार गांधीविया ताणें गेले हर एक उपकार आमच्या मोदी कडया कांयच लस करचे नाका तो आमचो देव तो अब्रामाचो तो इसाकाचो तो आमकां राखचो आनी पोसचो रसलो देव आमकां पोसता पोसचो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता पोसचो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाकणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेश्वरा वाकणुया धन्या देवा देवा ब्रह्मचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव याकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो हालेलुया 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 सगळ्याचो बळी let's praise and thank God कांयच लस करचे नाका हालेलुया 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 येशूवे स्तोत्र हालेलुया सगळे तुमकां कितें बघता काळजान कितें बघता त्या उतरांनी सगळ्याक आराधन करा सगळ्याक अर्घ दिया सगळ्या स्तुती करा लस कर नाका लस करिनाका कित्याक आमी स्तुती करता त्या स्तुतीच्या वेळार आमकां बरें पडटा हालेलुया 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 अर्घा तुका सम्या जेसू स्तुती तुका सम्या जेसू जय जय तुका सम्या जेसू आराधन तुका सम्या जेसू महिमा तुका सम्या जेसू praise you Jesus thank you Jesus praise you Jesus hallelujah 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 स्तोत्र से आराधना से महिमा से thank you Jesus praise you Jesus hallelujah 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 स्तोत्र आराधना महिमा से thank you Jesus praise you Jesus hallelujah thank you Jesus praise you Jesus hallelujah hallelujah स्तोत्र वंदन आराधना स्तुति महिमा से praise you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 स्तोत्र से आराधना से महिमा से thank you Jesus praise you Jesus hallelujah praise the Lord Praise the Lord. hallelujah 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 Hallelujah. सर में बशा आमच्या दोळ्या आमी दंप्या विसाच्या सुरवेर हांवें सांगिल्लें आमी सगळीं सोम्याचें समाधान आज भोगूंक आसा अनुभव करूंक आसा कित्याक सोम्यान सांगलां म्हजें समाधान हांव तुमकां दवरून येता सोम्यान दवरलें समाधान आमच्या काळजांत आमी भोगून आसूं ताका आमी आराधन केलें ताका आमी अर्घां होगलाप दिले आतां वेळ आयला आमचें समाधान जेजूचें समाधान आमी भोगीचें जाल्यार आमच्या काळजांत कितें आडखळी आसा जाल्यार ह्या वखदां सुमयेच्या पांयां तळा सर आमच्यो आडखळ्यो सर आमचीं पातकां सर आमचीं उणेपणां सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण दिवया लेट अस कॉन्सन्ट्रेट आमच्या मोदींचें कितें पळोवया अंतस्करांची झडती करया जर तर म्हाका आनी म्हज्या सुमया मदें
ताचें समाधान अणभव करच्या कितेंय अडखळी आसा जाल्यार कितेंय पातकां आसा जाल्यार कितेंय उणेपणां आसा जाल्यार दोळे धांपया सोमे लागीं बक्षांनी मागया सोमे लागीं म्हणया सोमे हांव सुकोवन पडलो सोमे हांव सुकोवन पडलें कीर्तना वतवंद वळेक म्हणटा काकूद म्हजी कर्य देवा काकूद म्हजी कर्य देवा हांव सुकोवन पडलो हांव सुकोवन पडली दाविदाच्या पुता म्हजी काकूद कर म्हण खाल जांतान दूख पावया सोम्या लागीं आमची पातकां आमची उणेपणां सांगया उणेपणां वळखून घेवया जो कोण व्यक्ती सोम्याच्या मुखार पातकी जावन येता ताका जेजू बक्षिता ताच्या काळजान आपली काकूद दिता आपलें समाधान दिता आमची पातकां तो पयस काडून उडयता पयस उडयता आनी आमकां तो नितळ करता धोवा बरी नितळ करता इसोपण आपल्या उदक क्षणान आमच्या काळजान असलें सक्कड मेळ्ळें सो तें पातक आसा सोमेज क्रिस्त ह्या वखदां काडून उडयता तातूंत सक्कड आमची उणेपणां आमची पातकां मौनपणी सोमेच्या पांयां तळ आमी दवरया सोमे लागीं बक्षांनी मागया सोमे लागीं आमी उणया देवा तुजे तन हांव पयस पावलो वेचीक पुता बरी हांव सुकून पयस पावलो तुज्या मोगात हांव तुज्या कुरपेत हांव पयस पावलो म्हज्या स्वार्थान बरोवन हांव सर्वस्व म्हण चिंतून सोम्या जेजू क्रिस्त हांव तुजे तन पयस गेलो त्या वेचीक पुता बरी पयस पावलो आनी त्याच पातकाच्या कोणान लोळलो सोम्या जेजू क्रिस्त पूण आतां हांव निर्धार करता सोम्या जेजू क्रिस्त हांव तुजे थंय फाटी येता म्हणून जेजू लागीं काळजांत हांव सांगा एक्सप्रेस युअरसेल्फ फ्रॉम द बॉटम ऑफ युअर हार्ट द सॉरो आनी जेजू लागीं सांगा हांव तुजे तन पयस पावलो हांव फाटी घरा तुज्या लागीं येता आनी तुजें समाधान जोडता पर्यंत अनुभव करता पर्यंत हांव तुजे सांगता रावता आनी मुखारी रावता म्हूण सांगून हें गीत आमी गावया गिताचें कोरस मात्र आमी गावया आनी बगया देवा वतना हांव चड पयस पावलो आतां हांव घरा फाटी येता दॅट इज द एक्सपिरियन्स हांव चड पयस पावलो आतां हांव फाटी येता पवित्र उदकाचे एक्सपिरियन्स सोम्या फाटी येता घरा येता परतून साडून बेसोना उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात सोम्या फाटी येता सांगया घरा येता म्हूण सांगया तुजे मोगाचे हात सोम्या फाटी येता सोम्या फाटी येता सोम्या फाटी येता इकडे आमची उजवात वो पयस सक्रामेंत करा आमी दर्या दावा तुमच्या हृदयाचेर दवरा ह्या बोबोय सक्रामेंतांत थावन दैवीक उरपाची काकूळत तुमच्या भितर वाळटा एक्सपिरियन्स द मर्सी ऑफ गॉड फ्लोईंग इन टू युअर हार्ट्स ह्या बोबोय सक्रामेंतांत तुमच्या हातांतल्यान भोव पवित्र ती काकूळत तुमच्या काळजा भितर वाळटा तुमच्या काळजांत असलें सक्कड मेळ्ळें कितें आसा वायट कितें आसा कितें पातकाचें कितें कथ वसो आसा तो सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या भोव पवित्र काकूळतीन तुमच्या काळीस धुता आनी नितळ करता आनी म्हणटा एक नितळ काळीस हांव तुका रोसून दिता एक नितळ काळीस हांव तुका रोसून दिता म्हणून त्या नितळ काळजाक जाय जाली सगळी सकत पदवी बोळ तुज्या हातांतल्या तुज्या काळजा भितर वाळून येता फील द मर्सी ऑफ गॉड फ्लोईंग इन टू युअर हार्ट रायट एट दीस मोमेंट तुज्या काळजा भितर येता तूं काळजांत ती काकूळत बोग एक्सपिरियन्स द मर्सी जे काळीज सोमी जेजू क्रिस्त आपडता आनी नितळ करता जे काळजांत नितळ करता आसतना जेजू म्हणटा हांव तुका एक समाधानाचें हातेर करता हांव तुका एक समाधानाचें हातेर करता आय एम मेकिंग युअर इंस्ट्रुमेंट ऑफ पीस जे काळजांतली सगळी कंत बेजाराय पातकां
वचन सगळें काडून उडयता आनी आय एम गोइंग टू मेक यू एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ पीस म्हणून ह्या बोपोय सकमेत येता तुमच्या हातान ती व्हडलीची कृपा जे काळजा भितर येता देखून सकट सांगता आमी गावया जेजू म्हणटा मेक मी ए चॅनल ऑफ पीस हांव तुका समाधानाचे आदर करता म्हणून ते सुमेचें समाधान तुमच्या काळजा भितर वळता दोनया तुमच्या हृदयाचेर दवरा आनी हें गीत आमी गावया आनी सुम्या लागीं आमी सांगया सुम्या म्हाका ते समाधानाचें हातेर कर मेक मी अ चॅनल ऑफ पीस म्हज्या काळजांत ती कसली कुसळ तुवें काडून उडयल्याय म्हज्या अंतस्करणांत तृप्ती दिलाय म्हज्या अंतस्करणाची काकूळ तूं व्हडल्या सुमे जेजू क्रिस्त म्हाका तुज्या काकुळतीचें हातेर कर म्हाका तुज्या समाधानाचें हातेर कर म्हूण त्या सुगमेचें एक कोरस आनी एक गीत आमी घेया आमचे दोनी हात हृदयाचेर दवरया कर म्हाका सुमिया भोगा तुमी काळजांत आनी म्हाका तुजे शांती साधन जीवन म्हजे दुनिया जावं एक स्तुती गायन कर म्हाका सुमिया तुजे शांती साधन जीवन म्हजे दुनिया जावं एक स्तुती गायन द्वेष मसूर आसा थंय म्हाका संदेश धाडूंक दुखयलेल्या हांवें बक्षणे मोगान दिवंक दुबाव आसा थंय भावार जीव दवरूंक आयला सुम्या उपकार हे सर मागूंक कर म्हाका सुमिया सकडी मागया तुजे शांती साधन जीवन म्हजे दुनिया जावं एक स्तुती गायन कर म्हाका सुमिया तुजे शांती साधन जीवन म्हजे दुनिया जावं एक स्तुती गायन जावं एक स्तुती गायन जावं एक स्तुती गायन एक रिबर आमच्या दोळ्यांत आमच्या भू पवित्र वेळ आता इल्लोसो वेळ सकडी दोळ्यांत आमकां क्लोज युअर आयज समेचे हजारपण मौनपणी बघा एक्सपिरियन्स द प्रेझन्स ऑफ जीसस कांयच अडकळीची दिनाकात खंतची दिनाकात बेजारायची दिनाकात नथींग टू वरी संवसार आज आसा फाल्यां चलता भायर आमी इगर्जे भायर येतना देवाच्या आशिर्वादान सगळे बरेंच आसता जस्ट थिंक अबाउट जीसस जेजू विशयन चिंता दोळे आमकां जेजू विशयन मात्र चिंता च्या मोतीन जेजू जेजू म्हणून सांगा ताचें नांव आपया तसो अनुभव चडा कित्या भोव पवित्र वेळ ह्या वेळार सबार जाणांक स्वामी जेजू क्रिस्त विशेष अनुभव दिवंक येता मस्त जाणांक जेजू अनुभव दिवंक येता मस्त जाणांची गंत बेजाराय जेजू हळू करूंक येता ह्या वखदां सबार जाणांक हांगासर आसलेल्यांक जेजू आपडता आनी गुण करता सबार जे हांगा आसलेल्यांक जेजू उक्त्यान आपडता आनी गुण करता हे कितें थोडे जाण हांगा मस्त मातीन मागोवन हांगा येवन पावल्यांत तांकां जेजू म्हणटा हांव तुजें मागणें आयकतां हांव तुजें मागणें आयकतां हांव तुजें जें कितें खालसांत आशा आसा ती सगळी हांव बागयतां म्हूण स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या बाबा सक्रामेंतां म्हणटा देखून क्लोज युअर आयज एक्सपिरियन्स जीसस तुमचे दोळे दंपण आसतना तुज्या जिवितांत कितें कश्ट आसा जाल्यार दूख आसा जाल्यार भें आसा जाल्यार तुमच्या मोती काडा इफ यू हॅव एनी फियर फोबियास
सगळे सगळे बें जावं पुरो मनशांचें व्यक्तीचें उदकाचें गडगड्याचें जगलांचें थोड्या क्रियेचें जावं पुरो बिबिंगड तिचें बें आमच्या काळजा भितर आसा बें जावं पुरो फ्युचराचें बें कितें करता कोण ना काल जाता कोण ना पिडाशिरां येता कोण ना मुखार कितें आर्थीक परिस्थिती भुरग्यां बाळांचें बें आनी कितें पुडार आनी कितें सगळ्या रितीचें बें तुमच्या काळजांत आसा जाल्यार सरेंडर ऑल द फियर्स एंड फोबियास एट द फीट ऑफ जीसस सगळें तुमचें बें कितें आसा तितें बें आसा सगळे रितीचें बें सुमेच्या पांयां तळा मौनपणी समर्पण दिया सरेंडर ऑल युअर फियर्स ऑल युअर फोबियास कितें मोतींत आसा सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिया समांतर समर्पण दिया खालजंतान समर्पण दिया सगळे तुमचें बें कितें आसा जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिया आनी सुमे लगे मया म्हणून हांव भियेना तूं म्हजे सांगता आसल्यार हांव भियेना म्हणून सगळें तुमचें बें जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिया जर तुमच्या काळजांत दूख आसा बेजाराय आसा खंत आसा टेन्शन आसात सबारपणी आसतना आमकां सर्वांक हर एका व्यक्तीच्या काळजांत बेजाराय आसा म्हज्या काळजांत ती आसा हर एका व्यक्तीन आसा मनिसान जल्मले हर एकाच्या काळजांत दूख खंत बेजाराय आसा सगळी दूख खंत बेजाराय जर तुमचें डॉमिनेटींग आसा ह्या आराधनांक येत आसतना ह्या पवित्राक येत आसतना ह्या पक्षीगरी येत आसतना तुमच्या काळजांत कितें दूख घेवन आयलाय बेजाराय घेवन आयलाय कितें खत घेवन आयला जाल्यार सांत देवाच्या त्या मजतीन जेजूच्या पांयां तळा ह्या वक्ता समर्पण दी सरेंडर ऑल युअर सफरिंग्स ऑल युअर पेन्स मेंटल एंड फिजिकल एट द फीट ऑफ जीसस ह्या वेळार समर्पण दी जेजू लागीं सांग तुजी दूख जेजू लागीं सांग तुजी खंत बेजाराय तुजें कितें काळजांत दूख आसा कोणा लागीं सांगूंक जायना ती जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दी जेजूच्या पांयां तळा सांग जेजू लागीं सांग काळजांत ताण सांग जीसस आय हॅव दीस पेन इन माय हार्ट जीसस आय हॅव दीस टेन्शन्स इन माय मायंड म्हूण सगळी जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दी मौनपणी समर्पण दी सगळें तुजें दूख खंत बेजाराय तुज्या काळजांत दूख आसा दोळ्यांत दुकां येता जावं की पुरो समर्पण दी ऑल युअर टियर्स जेजूच्या पांयां तळा समर्पण जेजू म्हणटा तुजी दुकां हांव पुसून काडटलो तुजें दूख तुजी खंत बेजाराय हांव संतोशान बदलतलो आय कॅन टर्न युअर सॅडनेस इन टू जॉय युअर सॅडनेस इन टू जॉय तुजी दुकां हांव पुसून काडटलो म्हूण जेजू म्हणटा देखून सुमेच्या पांयां तळा आमी समर्पण करिया तुज्या काळजांत कश्ट आसात जिवितांत जे कितें कश्ट आसा जाल्यार काले जावं पुरो फुडाराचे कश्ट या घरा कश्ट जावं दी घरा कुटुंबांत कश्ट जावं दी दादल्या हातान कश्ट जावं दी व्हंकले हातान न्हवऱ्या हातान कश्ट भुरग्यां हातान कश्ट आश्चे कश्ट आर्थीक परिस्थिती कितेंय कश्ट आसा जाल्यार ऑल द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग टुडे ऑल द डिफिकल्टीज ऑल द सफरिंग्स कितें तुज्या काळजांत आसा सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दी ह्या वक्ता सुमे म्हणटा भियेनाका हांव तुजे सांगता आसा तुजे कश्ट हांव हळू करता येया तुमी कश्ट केले न्हू आनी वचन वबयतले न्हू हांव तुका विशव दिता म्हूण म्हणजे जो क्रिस्त आमकां असल्या हर एका भावाक आनी भयणीक तो आपडटा आनी म्हणटा हांव तुजें वजन वयतलो हांव तुजें कस हळू करतलो हांव तुजी दूख हळू करतलो म्हणून समजे क्रिस्त ह्या वक्तांत हांगासर सांगता फील द मर्सी ऑफ गॉड ताची काकळूत ताचो मोग ताचें समाधान अनुभव करूंक प्रयत्न कर सर्वे रम्या सगळे आमचे कश्ट दूख खंत बेजाराय त्याच जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवन हें गीत आमी गावया हें गीत हांगा जेजू सांगचें उतर तुमकां तें ह्या बाबा सक्रामेंत येता जेजू तुका अरी एकल्या की म्हाका सांगता हेदरा धिरू भियेनाका नाणी नासता देवा हांव तुका रचतलो तुका पसतलो तुका सांबाळटलो जेजू देखून कांयच भियेनाका म्हणून सगळे आमचे कश्ट दूख सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिवन सुम्याचें समाधान शांती भोगया आनी हें गीत आमी सगळे सांगता तें भोगून आमी गावया ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆ
ताका सांभाळता म्हणटा जेजू ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ सगळे आमचे कस तुका तुमच्या पांयांतला आमी समर्पण केले कांयच गंध करची ना डोळ्यां पिळटा ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾ ನಾ ನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾ ನಾ ನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ ನಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ ನಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ ಪಾಪದ ಬಲೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿನ ಕಾಯುವೆ ಕಂದ ಪಾಪದ ಬಲೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿನ ಕಾಯುವೆ ಕಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನನಗಾಯ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ತಲುವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯೇ ರಕ್ಷೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನನಗಾಯ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕಲ್ಲುವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯೇ ರಕ್ಷೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ ನಾ ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ सरम चातो परिया सकट समय का म्यार गाल गलब दिया हालेलुया 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 इसमें सोता आराधना इसमें में इसमें थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 सोता आराधना में इसमें थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 आता प्रत्येक सांसर दादल्यांचेर आमी विशेष मागोवंक घेता सगळीं दादल्यांनी जाता जाल्यार मुखार येवचें 7 जाल्यांनी प्रायस जाल्यार फाटीं रवयेत दादले काजर जाल्ले आनी 18 वर्सां वयले कोणीय आसत जाल्यार सर दादल्यांनी हांगासर मुखार येवचें विशेश रितीन आतां आमी हांगासर मागणें करूंक घेता पाद्र्याक हांगासर आमी मागणें करूंक घेता हांगासर असल्या सर दादल्यांक मागणें करून तांकां आमी एनॉयंट करता तातूंत सर दादल्यांनी जाता तितलें हांगासर मुखार तिसल्या इश्टान येवचें हांगासर मुखार येवचें ह्या गोश्टीन इश्टीन ह्या गोश्टीन येवयेत सर आमी उबे रावया आनी आमच्या ह्या दादल्यांक खातीर विशेश रितीन आमी मागया ह्या गोश्टीन येवयेत इशेन्या वयर येवयेत आलतले की वयर येवयेत कांय हांगासर वयर रवा पाटल्यानी तुमी रवा विशेश रितीन आज हांगासर आमी दादल्यांक खातीर मागोवंक घेता जर करून सर आमचे दोळे धांपया आनी आमच्या दादल्यांक खातीर आमी मागया जर तुमच्या कुटुंबांत
हांगासर दादल्यांक साथ जवना तुमचे जर तर दादले भायर आसात परगमांत आसतात जर देवादीन जाल्यार तांचो उडास काडा विशेष रितीन आमी मागणी करूंक येता सर आमच्या आदो बरयान समी गांव वगलाप आमी देवया हालेलुया 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 समय जेजू क्रिस्त समय जेजू क्रिस्त हांगासर आसल्या हर एका दादल्याक आमी तुज्या पांयां समर्पणिता सर आमच्या पाद्र हांगासर आसात आमच्या सगळे पाद्र अनिल आनी उरले पाद्र सेरे पाद्र सगळे हात मुखार धरा आनी आमच्या दादल्या खातीर आमी मागया समय जेजू क्रिस्त the sacred ministry that you have given to us that gives you a priesthood and sir हांगासर यासक तुज्या नांवान या तुज्या सर हांगासर आसल्या दादल्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता समय जेजू क्रिस्त आमच्या दादल्यांक आपल्याक तांच्या कुटुंबाची जबाबदारी आसा जबाबदारी पाळच्या सगळं ती भोंवती समाजान दादल्यांक आसा खत आसा बेजार आसा दूख आसा सगळं समय जेजू क्रिस्त टच जीसस हील जीसस एवरी पर्सन हील जीसस आनी हांगासर आसा हर एका दादल्याक आपोवन शांती दी समाधान दी सर वायटांतले सर विघ्नांतले सर वायट शक्तींतले तांकां न्यायवाद हालेलुया 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 परगमंत आसात परगमंत सर दादल्या परिस्थिती एक आसतना अशें समाधान आसा हालेलुया हालेलुया आराधने समय में थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 स्तोत्र महिमे में थैंक यू जीसस प्रेज जीसस हालेलुया 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 प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया या भक्ता पवित्र म्हणजे गीत म्हणत असताना सर दादल्यांचे प्रत्येक रितीन असं असल्या यासक पवित्रल्यान मागतात तुम्ही ते सरांचे पवित्र मागल्या उपरांत तुमच्या जाग्याक येचें मागीर आमी उरलेल्यांक पवित्रल्यान मागतल्या पयलीं हांगासर सर यासक ह्या आमच्या दादल्यांक आमी पवित्रतेलान मागतल्या ही मागणी जाता तुमच्या जिविताक हे समाधानाची सर तुमचे कस दूख आळू करची मागणी हो बाबा समिजी केस ह्या मागणे वरी हर एका दादल्याक आपरता आनी गुण करता सगळे तुमचे टेन्शन कस बेजार ह्या वखदां फ्राय करता पवित्र गीत आमी गव्या मुझे तंजिए पवित्र आज्ञा मुझे तंजिए पवित्र आज्ञा सदा काळजिए देवाच्या आज्ञा सदा काळजिए देवाच्या आज्ञा मुझे तंजिए मुझे तंजिए मुझे तंजिए मुझे तंजिए मन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर मन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर काळीस मुझे कालते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीस मुझे कालते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीस मुझे कालते कर जीवित मुझे बोळे कर मुझे तंजिए पवित्र आज्ञा मुझे तंजिए पवित्र आज्ञा सदा काळजिए देवाच्या आज्ञा सदा काळजिए देवाच्या आज्ञा मुझे तंजिए मुझे तंजिए मुझे तंजिए मुझे तंजिए दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगम दी दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगम दी कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या सनवाय घाल कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या सनवाय घाल कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या सनवाय घाल मुझे तंजिए पवित्र आज्ञा मुझे तंजिए पवित्र
म्हज्या आत्म्या म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये हालेलुया स्तोत्र येसुवे आराधने येसुवे महिमे येसुवे काळजांताळ सुमे क्रिस्ताक आमकां वगलाप दिया की तांच्या समाधानाच्या आदरणाने आमकां गेला ताच्या पवित्रतेला आमकां ताणें मारला आमच्या काळजांत संतोष दिला समाधान दिला समाधानान आमचो गोड केला आपडला समाधानान समाधान दिला वस्ताना मास्तर आयिल्ल्या सर मागण्या काळजांत समाधान नातले संतोष नातलो असो मित्र क्रिस्त समाधानान आपडता आनी गोड करता समाधान देणे पावो करता समाधान देणे मास्तर समाधान पावो करता आज तुमच्या काळजात समाधान भोगतात समाधान असलेली व्यक्ती असतात त्या काळजात समाधान भोगतात समिती म्हणटा भिये नाका डू नॉट फियर आय एम विथ यू हांव तुजे संगत आसा म्हजें समाधान तुका दिता म्हजें समाधान तुका दिता समिती क्रिस्त असं सबारंग सांगता एक्सपिरियन्स हालेलुया 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 स्तोत्र आराधने महिमे येसुवे थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया स्तोत्र आराधने महिमे येसुवे थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस एक घडीभर आमच्या दोळ्यांत आमी असो असो आशिर्वाद आमी घेवंक येता तो आशीर्वाद खंयसर पडो जाय तुमच्या मती काडा अर्दे सेकंड 30 सेकंड्स आमी इल्लो मौनपणी समय लागी सांगा एक्सपिरियन्स वो भोर सुबित्त वेळ सगळे आराधना केल्या उपरांत तुझ्या काळजांत एक विशेष समाधान भोगता सरमधी बिगडल्या जेजू म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमकां सोडून वेता संवसार तें समाधान दिवंक शकना तुमी कंत करची सोडा कळवळचें नाका भियेवचेंय नाका हांव तुमचे सांगता सदां काळ आसा म्हजें समाधान हांव तुमचे लागीं दवरून वेता संवसार हें समाधान दिवंक शकना तुमी कळवळचें नाका खंत करचें नाका भिवचें नाका म्हणलो स्वामी जेजू क्रिस्त आतां आमच्या हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालता देखून सरपडया स्वाम्याच्या आशिर्वादा खातीर आमची काळजां मना आयती करया आनी गव्यां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंत येद्या व्हडा सक्रामेंत येसुम्या जेजू क्रिस्त ह्या विचित्र सक्रामेंताक ज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणचो पडदा आसा आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रां आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.
हसिता तुका मरिये वर्णिता तुका राणिये हसिता वर्णिता मरिये सदा तुझे नाव मोकाळा वय तुझा नसाय सदा सामची जतन घेताय कष्टांवारां सांबाळवताय पातक्यान सरका वाटता कैताय हसिता तुका मरिये वर्णिता तुका राणिये हसिता वर्णिता मरिये सदा तुझे नाव मोगळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद आमकां बघेवून सांज जोडतात देवा आम्हा पासत विनंती कर बघेन कसं गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी